नावेली मतदारसंघात फाटल्या 7-8 वर्सां सावन सिवरेजीचें काम सुरू आसा, पूण अर्धे काम जाल्लें असलें तरी लोकांक कनेक्शन दिवंक नात. लोक तिडकल्यात. बेगीच काम सोंपोवपाचो यत्न करतले, आमदार उल्हास तुयेकारान सांगलें. जाल्यार लोकांनी ऑनलायन अर्ज करचे. मे मेरेन कनेक्शनां मेळटलीं, निलेश काब्रालान सांगलें. पळयात. कितें जालां, आमच्या गेली म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जालीं सेवरेजीचें काम सुरू आहा नावेली मतदारसंघात. पूण लोकांचे खुबशे अशे प्रॉब्लेम्स असल्या कारणान ते काम अजून कंप्लीट जावना. सो आमी एक डिसिजन घेतलेलें की हे फावटी बिफोर रेनी सिजन हे कंप्लीट जावपा जाय काम म्हणून. त्या प्रमाणे आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर काब्रालानूय इन्स्ट्रक्शन दिल्लें तेंकां ऑफिसरांक की हे काम सगळें कंप्लीट जावपा जाय म्हणून. पूण आमी आयज पळयलां की ते जाय तशें काम फास्ट जावना, स्लो आहा काम. सो आमी तांकां परतून मिटींग आपयल्ली तेंची आनी तांकां आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले कडेन आसा की बिफोर रेनी सिजन हे सगळें काम कंप्लीट जावपा जाय. सो थोडे कडेन लो लायंग एरिया आहा ते पंप हावस बी करचे पडटा, ते मातशें काम डिले जातले. पूण बाकीचे जी कितें कामां आसा ती जावपा खातीर आमी आज मिटींग दवरलेली. ते कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियरांक तांकां आज आपयले. आतां आमचो PWD मिनिस्टर सायडीचेर येवपा आसा आनी जाता तितले आमचे जे कितें प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सर, किती सांगतात हे कॉन्ट्रॅक्टर मशीन फेल जाले आनी कितें? थोडे तेंचे मशिनाचे प्रॉब्लेम आसात. ते मशिनाचे प्रॉब्लेम आहा ते एक्चुअली तेणी इतले दीस काडपा येना. मशीन जर कितें जर घोडलें जाल्यार तेणी रिपेरिंग करून बेगीन काम करपा जाय. तेन्ना आमी ताका आतां एक डेडलायन दिल्ले कडेन आसा आनी तेणी आमकां एश्युरन्स दिला की आपण अप टू मार्च पर्यंत सगळें काम कंप्लीट जातलें म्हणून. सो आमी आज मिनिस्टरा कडेन आमी सांगतले की हे मार्च पर्यंत काम करून घेवंक जाय म्हणून. कारण हे कितलींच वर्सां अशेंच काम करतले आनी काम केन्ना कंप्लीट जावपा ना जालें आनी तांकां कॉन्ट्रॅक्टरांक काय पडोवनी वचना. सो आमकां आमी सिरियसली आतां सांगला तांकां की काम जावपा जाय बेगीन. नावेली पंचायत एरियेक पायपलायन घातलं, सिवरेजाची पायपलायनूच न्ही, फक्त घरां सुद्दां क्रॉस ड्रेन्स मारून दवरल्या. 6.5 वर्सां जाली. 2 तेजे खातीर सदांच विचारल्यार सांगता 2 कामां खातीर काम पेंडींग आसा. एक हांवें नाल्यार पयलीं जे ऑफिस आशिल्लें थंय एक मॅन्युअल मारपाचो आसा आनी नागमोड्या टू सुरेश ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंय 590 मिटरांची एक मायक्रो टनल, ते 2 काम कंप्लीट जातकीर कनेक्शन दितले. आतां 6.5 वर्सां जालीं मायक्रो टनलाचें काम चल्लां 593 मिटरांचें. ते मिशनान जावपाक इतली वर्स जाली, ताचे परत मनीस घातल्यार केन्ना कंप्लीट जाता आशिल्ली. गेल्ल्या वर्साच्या अशीच मिटींग जाली तेन्ना 50 मिटर कितें बाकी आशिल्लो मायक्रो टनल मारपाचो, तोय तेंचे कडेन कंप्लीट जालो ना. सो त्या खातीर परत आमी आमदाराक प्रेशर घातिल्लो की मिटींग आपय तेंची. आज कितें सांगला आतां तेणें परत एक आश्वासन दिलां की ना मार्च एंड मे एप्रील एंड पर्यंत जातलें ते सांगतात. म्हाजे हिशोबान ज्या तरेन जें काम चल्लां आनी म्हाका 5 वर्सां तरी कनेक्शन दिवपाक पावपाना अशें दिसता. म्हणजे यांची कॉम्बिनेशन सारखी ना. कॉम्बिनेशन न्ही, हे फॅक्ट सांगत नात. 6 वर्स नंतर ताका आतां लक्षात आयलां की ते उदका पायपलायन आसूं एक चेंबर एक हे मारपाक. 6 वर्स तुमी कितें करतालो? तुमचो कन्सल्टंट कितें करतालो? तुमी इंजिनियर पगार खायनात. म्हाका अशें दिसता की इतले कांय इंजिनियर आसा पळय ते खंयच्यान तरी डिग्री घेवन जॉइन जाल्ले आसात, ते कांयच खबर ना. ही फेक डिग्री आसता तेंची, आसूं शकता. मग आता तुमी कितले दीस म्हळ्यार रावतले हेका? आमी ह्या वर्सा आमी तांकां आतां सांगिल्लें आसा की आमी चडांत चड फेब्रुवारी एंड पर्यंत तुमची आमच्या कनेक्शनाची वाट पळयतले. नाल्यार मार्चाक आमी फोर्सफुली हितूंक कनेक्शन सोडटले म्हणून आमचें सिवरेज. पयली सिस्टम आशिल्लो की खंयचो सिवरेज प्लांट घालता तेन्ना आमचो वास्को म्हाका व्हडलोच प्लांट 1985 घातलेलो. ताका पंपींग स्टेशन बी ना, ताका डिझायन केलो नॅचरल फ्लो. पूण आतां कितें जाता, फ्लो लेवल चड आसल्या कारणान ताका मागीर एक लेवलाक खंय तरी पंपींग स्टेशन घालूंक पडटा थ्रू पंप. आनी आमी तो प्रोविजन करता विथ अलॉंग विथ जनरेटर. लायट ना जाल्यार कांय फरक पडना, ऑटोमॅटिकली जनरेटर चालू जाता आनी ते सिवरेज पंप करता दुसरे मॅनुअलान. सो हो सिस्टम आमी हो डिवायज केल्लो आसा.